Speaker sir, जे बाब निलेश काब्रालान कॉलिंग अटेंशन मागला ताचे आन्सर दिवपाक हांव उबो आसा. Speaker sir, this is to appraise you to the fact that the existing overhead 33 kV and 11 kV feeders are passing through forest and thick vegetation which are feeding power supply to Kavre, Pilla, Markarne and Revan areas. During last 20-25 days, due to heavy rains and cyclonic winds, there were frequent tripping on the above feeders due to uprooting and falling of trees, tree branches on the lines, and also due to failure of aerial bunch cable, termination kit failures, etc. The following steps the government intends to take to resolve the issue permanently, which is as follows. Number one, estimate for conversion of existing overhead 33 kV line of Quinamore feeder emerging from 220 110 33 kV Sheldon substation into underground cabling system under the jurisdiction of subdivision 2 CAPE for an amount of rupees 27 crores 86 lakhs 71,730 is under process. Number two, estimate for conversion of existing overhead line of 11 kV Markarne feeder from emerging from 1 into 6.3 MVA 33 by 11 kV Sharpe substation into underground cabling system under tribal subplan scheme under the jurisdiction of subdivision 2 CAPE for an amount of rupees 21 crores 23 lakhs 14,514 is also under process. Estimate for conversion of existing overhead line of 11 kV Maina feeder emerging from 1 into 6.3 MVA 33 into 11 kV Quinamore substation into underground cabling system under tribal subplan scheme under the jurisdiction of subdivision 2 CAPE for an amount of rupees 26 crore 88 lakhs 9,562 is also under process. And four, estimate for conversion of existing overhead line of 11 kV Surkorna feeder emerging from 1 into 6.3 MVA 33 11 kV Quinamore substation into underground cabling system under electricity department fund scheme under the jurisdiction of subdivision 2 CAPE is under estimation, which will be done in near future. The fifth, the department is also in the process of hiring a separate additional vehicle to attend to breakdowns in the area for which the process has been initiated. Presently, to rectify the fault and set right of the feeders, 15 numbers of contractor laborers along with vehicle has been engaged on 3311 kV Quinamore substation, Revan section office and Sulkolna section office for a period of 1 month for immediate restoration of power supply to the consumer of Kavre Pilla Sulkolna, Revan and surrounding area. The said laborers and vehicles along with the regular line staff are also used for routine preventive maintenance, pruning, cutting of trees, replacement of deteriorated poles, stringing of loose lines, rejumbering, greasing of GOAB switches, etc. to ensure steady supply of power. हेचे कॉलिंग अटेंशन जे हांवें हाडलेलें इन द सेन्स ऑनरेबल मिनिस्टराचे एका आनी तेणें उत्तर दिलें. हांव फक्त एक ऑन द टेबल ऑफ द हावस प्लेस करूंक सोदता आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉपी दिवची की ज्यो ते मतदारसंघात म्हणजे आमकां तो एक बाग लागता पेडामोळ शिरवय हो बाग ताकाय लागता, रिवणा बाल्ड तो आमकां लागता आनी हितून भितर जे परतून जो इशू जाता ते फक्त आन्सर दितना फक्त एस्टिमेट म्हणल्या अशें एस्टिमेट करिता. हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर हांवें एस्टिमेट जालें स्पिकर सर. सो एस्टिमेट म्हणनासतना ताका बाबा टेंडर म्हणपाचें एक म्हाका दिसता तुमी आन्सर दिवपाक जाय आशिल्लें अशें एक रिक्वेस्ट करता. दुसरें तुवें म्हटल्यार की द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग अ सेपरेट एडिशनल व्हेकल
आता सेपरेट एडिशनल व्हेकल म्हणल्यार कितें अशें हायर करा न्ही स्पिकर सर 2 मिनटां जाता हांगा व्हडले टेंडर 15 लाख रुपया व्हेकल 8 म्हयन्याक 8 लाख रुपया 8 म्हयन्याक 9 लाख रुपया हांगा व्हडले टेंडर अशें कॅबिनेटाक घालून तुमी करता उलोवपाचें ना स्पिकर सर म्हाका अशें प्रोसेस कितें हायर करा हांव दिता गाडी फाल्यांच्यान काय प्रॉब्लेम ना स्पिकर सर आनी दुसरें तुमी सांगला की स्पिकर सर हे जे लेबरर्स जे आसा म्हाका एकूच लक्षांत हाडपाक जाय मंत्र्याच्या हितून स्पिकर सर की थंय एक जेई जो आसा ताका 3 चार्ज आहा 2 चार्ज आहा तुमचे हेड ऑफिसांनी आनी डिपार्टमेंटाचे बसयला पळय तांकां मातशें काडा जेईज आसा पळय आनी तांकां हांगा घाला खंय लायनीर घाला तो एडिशनल चार्ज हो काडचो अशें तुमी एश्युरन्स दिवपाक जाय दुसरें तुवें ऑलरेडी व्हेकल करता म्हणल्यार म्हाका खबर आहा तूं करतलो म्हूण आनी ताका काय हांव फाल्यां दिता गाडी थंयचीच लोकल तुमी घालून घेवची आनी तिसरें जें आसा जो म्हजो मेन मुद्दो आसा कित्याक 89 ट्रान्सफॉर्मर जे आसा हे सबस्टेशनार चलता 89 आनी 89 ट्रान्सफॉर्मराचे जे मे बी ते बारीक आसतले 63 100 150 अशें आसतले पूण स्पिकर सर तुमी जे 11 kVA सप्लायचे 33 kVAचे तुमी ऑलरेडी अंडरग्राउंड केबलिंगाचे शेल्पे फिडराक चालू केल्ले आसा एक सर्कीट जो आसा दुसरो सर्कीट तुमी करता पूण एस्टिमेशन ऑफ 11 kVA क्युनिमल फिडर 33 kVAचे डायवर्जन फिडर हो बारीक जातलो स्पिकर सर 27 crore 86 lakh 71,730 अशें तुमी म्हटलां पूण म्हाका दिसता हो इम्पॉर्टंट कित्याक तुमीच म्हटलां की झाडांतल्यान गेला लायन गेल्या आनी परतून तुट्टा हो कितल्या बेगीन तुमी करतलो बेगीन एस्टिमेट जालें म्हूण जावचें ना टेंडर केन्ना करतले हो विशय तुमी सांगपाक जाय स्पिकर सर दुसरी गोश्ट जशी थंय मोबायल ट्रान्सफर ना एक्चुली डिव्हिजन 7 4 सब डिव्हिजनां आसा आनी तितून भितर सगळे कडेन मोबायल ट्रान्सफर आसा पूण हे डिव्हिजनाचो हो सब डिव्हिजनाचो मोबायल ट्रान्सफर आसा तो खंय तरी गेलो नाच जालो तो अजूनही मोबायल ट्रान्सफर ते पावना स्पिकर सर तोय मोबायल ट्रान्सफर एक ड्राय आसूं नाल्यार वेट आसूं तो मोबायल ट्रान्सफराचे अरेंजमेंट मातशें करचें कित्याक खंय जो अप टू 200 kVAचे मोबायल करूंक एलावड आसा स्पिकर सर पूण तो ड्राय टायप आसता वेट टायप आसना ते तुमी करून घेवचें अशें विनंती करता परतून स्पिकर सर म्हाका लक्षांत आसा सुभाषाचो घेराव घातलो कित्याक मेजर पोर्शन ताका लागता आमदार सुभाषाक म्हाका थोडोसो भाग लागता सो हे मातशें तुमी करचें आनी एक लक्षांत हाडपाक जाय एकूच स्पिकर सर की हे जे टेबलाचो हावस दवरता हो जो विशय CM आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक दिवचे आनी लास्ट इतलेंच उलयता तुमी सांगला हे एस्टिमेट जे आसा म्हाका दिसता आमचो भाग जो आसा डिव्हिजन 7 जे एरिया खूब व्हडली आसा स्पिकर सर आतां मुरमुगांव सारके डिव्हिजन जे आसा ताका बारीक एरिया लागता आमचे केपें डिव्हिजन 7 केपें कुडचोरे मागीर तुजे आमचे सांगे मागीर आमचे सावड्डे आनी आमचो थोडो भाग आमचो कुंकळेचो थोडोसो भाग लागता अशें करून हो डिव्हिजन व्हडलें आसा स्पिकर सर ते गाडयो ज्यो आसा म्हणजे रिपेर करपाक जशें स्काय लिफ्ट जावं नाजाल्यार तुजी व्हडली क्रेन जी जाय पडटा केन्ना घालपाक म्हाका दिसता एकूच आसा स्पिकर सर कशें जातलें स्पिकर सर हे एरिया इतले वास्ट आसा की सुभाष जेन्ना भोंवता म्हाका दिसता सकाळीं लागलो सांजचो पावता कॉन्स्टिट्युन्सीन आमची म्हणटा बारीक मातशी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आमी सकाळीं दनपार वेळार पावतले पूण अशें करून ती गाडी स्पिकर सर खंय तरी धाडली ती पावचीच ना सो हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें विनंती करता आनी हे परतून जावपाक जायना अशें तुवें एश्युरन्स दिला स्पिकर सर की तुवें 10 कॉन्ट्रॅक्ट 15 numbers of contract laborers along with vehicle has been engaged on 33/11 kVA क्युनिमल फिडर आतां 33/11 kVA क्युनिमल फिडर जो घातलो तेजे बद्दल तुवें दुसरे जे हायरिंग ऑफ सेपरेट एडिशनल व्हेकल हे मातशें फाल्यां करचें अशें रिक्वेस्ट करता कित्याक खुबशे त्रास जाता स्पिकर सर आमचे 2 दीस नायट नासले आमचे पेडामोल्या वाठारांत 2 दीस नायट नासले फिडराक लागून आनी ताका जो भाग आसा तुवें प्रॉमिस केला 33 kVA होय पंटेबळ करतलो म्हणून तो अजूनय टेंडर करना स्पिकर 2.5 वर्सां जालीं तुवें म्हाका 2.5 वर्सां जालीं सांगता एवरी टायम विचारता तूं सांगता करता म्हणून हांव नगो हांव आडयता वो आनी कोण आडयता म्हाका खबर ना तुवें टेंडर करचो अशें विनंती करता स्पिकर तुवें आतां खुबशे टेंडर घातल्या तुवें पयर आन्सरांनी दिल्या की यू हॅव कलेक्टेड 900 crores फ्रॉम ED फॉर लास्ट 2 years इलेक्ट्रिकल ड्युटी यू हॅव कलेक्टेड इलेक्ट्रिकल जे स्ट्रीट लायटीचे भाग आसा तुमी 180 कोटी कलेक्ट केले 2 वर्सांनी अशें तुवें आन्सर दिला म्हणजे आतां आन्सर आसा सो हे पयशे परतून घालपाक जाय स्पिकर सर आनी इलेक्ट्रिसिटी जशें आमचे स्ट्रीट लायट जे आसा
तो विशय तसो जाल्लो की पंचायतीक ते स्ट्रीट लायटीचे पयशे भरपाक पावना, पंचायत ते स्ट्रीट लायट मेंटेन करूंक शकना, सगळे पंचायतीन ते तुमचेर भार दिल्लो. हो मातशें तुमी करचो, कित्याक अशें जर जालें तर लोक बेश्टे घरचे भायर घेराव घालता आनी तांकां खूब त्रास जाता स्पिकर सर. सो एश्योरन्स दिल्लें आसा, हें मातशें लक्षांत घालून हांवें कितें सांगलें तेही मातशें लक्षांत घालचें अशें विनंती करता. माननीय आमदार कॉलिंग सांगात. सभापती महाशय, बाब निलेश काब्रालान जे कॉलिंग अटेन्शन मागला ताचेर ताणें दोनूच प्रश्न निर्माण केले. एक म्हणजे प्रत्येक डिविजन वायज व्हेकल आसपाक जाय. आय अश्युअर यू, एक क्रेन एवरी डिविजन आनी एक सब डिविजना एक स्काय लिफ्ट विदीन पिरियड ऑफ 15 days. दुसरी गोष्ट, जे इंजिनियर कमी आसा ताचे खातीर आमी अंडर वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंट फोरमॅन घेवपाचें थारायला. आनी येता त्या म्हयन्यात ऑगस्टांत कितें करपाक गेला? फोरमॅन म्हणजे तो काम बिटवीन इलेक्ट्रिशियन आनी इंजिनियर हेच्या मदीं पोस्ट आसा तुजें? एक पोस्ट फोरमॅन आसा आनी फोरमॅन सँक्शन करून घेवन आमी ते येता ते म्हयन्याक एडवर्टायजमेंट करता. आनी हें काम करता आसतना आजून बसून कोणीच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विथ द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर आमी तें सगळें कार्यान्वीत करपाचो हें केलां. आनी हाजे फुडें जो स्टाफ कमी पडटा म्हणटा, कित्याक फाटल्यानूय बाय दिव्या राणे उलयले की स्टाफ कमी, हाचे फुडें स्टाफ कमी व्हरचो ना, कारण कॉन्ट्रॅक्ट इज नॉट परमिटेड इन पावर डिपार्टमेंट. खूब जाणांनी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेवन ठेवला, ताजो आतां त्रास जाता. वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंट एज पर CPWD मॅन्युअल इट इज टू बी कन्सिडर्ड आनी ताजे अंडर प्रोविजन दिल्लें आसा. त्या प्रोविजना अंडर आमी तें काम करतले. आनी इट इज सब्जेक्ट टू ओन्ली 3 वॉटर रिसोर्स, PWD एंड पावर डिपार्टमेंट. थर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की कोणीच अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क चालू करूं ना. तुवें केल्लें, तूं मंत्री आसतना, पूण तुवें हांगा करूं ना, कित्याक नकळो. पूण पयर जें काम पळय सुभाष फर्डेसायन केलां न्हय, ताका तोंड ना. रातचो वचून तो थंय बसला, कारण पावसूच असो पडला. हांव तुमकां एक स्पिकर सर, हांव एक पिक्चर धाडटा लायव्ह, जें हांवें झाड मारलां काल. तातूंतल्यान झाडांतल्यान मारिल्ल्या झाडांतल्यान सादारण 10 मिटरा वयल्यान झरे फुटल्या झाडां भितर, आनी येदी व्हडली धार पडटा 10 मिनटां. आनी हे मेन दुर्बाट कवळे रोड आसा पळय आमचो, त्या रोडार आसा व्हडलें झाड आंब्याचें. काल वायनाड जी गोश्ट जाली ती भयानक आशिल्ली, कारण दोंगराक ढग आपटलो आनी दोंगराक ढग आपटलो म्हणून हें सगळें काल अघटीत अशें पयर राती घडलें. तशें सादारण 25 दिसांक गोंयांत घडलां. आमच्या लक्षांत आतां एक गोश्ट येतली. आतां सद्या अशें जालां की जी जीर्ण झाडां आशिल्लीं तातूंत उदक येलां आनी ती झाडां जड जाल्या, आनी मातसो सुद्दां वारो आयलो की झाडां मोडटा. झाड कोसळना, झाडाच्यो फांद्यो मोडटा. तुमकां हांव पिक्चर दाखयतां तुका मुद्दाम, CMकूय दाखयतां, कारण व्हेरी इम्पॉर्टंट. झाडांतल्यान उदक येवप इज समथींग डिफरंट, आमी केन्ना पळोवना. आनी आंब्याचें झाड, आनी अशी परिस्थिती सगळ्यांत आशिल्ल्या कारणान जें डिसिजन आमी 1.5 वर्सां पयलीं मुख्यमंत्री आनी हांवें घेतलां तें सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जातलें. आनी त्या शिवाय हें आमी प्रत्येक फावटी उलयल्या. एक्चुली हें कॉलिंग एटेन्शन फाल्यां तुज्यान डिस्कस करपाक येतालें, पूण आमी इम्पॉर्टन्स पळोवन हें कॉलिंग एटेन्शन आज मांडलें स्पिकरान सुद्दां. तें कारण आसा, कारण डिमांड आसता तेन्ना पयले दीस कॉलिंग एटेन्शन कोण घेना, डिमांड दुसरे दिसा किंवा तिसरे दिसा घेता. आनी इतलें आसतना सुद्दां हें मांडलें कारण ताचें इम्पॉर्टन्स आसा. आनी आमकां हें इम्पॉर्टन्स आसा, कोणाचीच लायट वचपाक जायना, हें काम करपाची आवश्यकता आसा. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां अंडरग्रावंड केबलिंग ST लायन कंप्लीट जावन सुद्दां जवळ जवळ 125 झाडां पडलीं, म्हणजे मोडलीं आनी मुळां सकट पडलीं. हीच परिस्थिती प्रियोळ आसा, हीच परिस्थिती सबंद 70 भागांत आसा, हीच परिस्थिती तुमच्या भागांत आसा. असो खंयचोच भाग अंदू सुटूं ना, कारण हें म्हणजे बिहायंड आमच्या हातांतल्यान भायर गेल्ल्या सारकें काम आसा. तरी आमच्या इंजिनियरांनी रात दीस काम केलें. हाजे फुडें जें कितें ह्या स्पेशली कावरे पिल्ला आनी ताजे हेतून. आनी एक गजाल सांगता, व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो जो
फिडर आसा ताजेर 86 ट्रान्सफॉर्मर आसा, म्हणजे कोणीच पळोवना. 86 सादारण 50 ट्रान्सफॉर्मर एका फिडराचेर दवरपा येता. म्हणजे काम करता आसतना वाडयत गेल्या बाबा तें कितले पर्यंत वाडोवप तें सुद्दां पळोवना. आनी जेन्ना हें सगळें आमी पळयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय आनी एक सबस्टेशन जाय जाल्यार आमी एड करपाचें. आनी तेंय आमच्या मिनिस्टरा कडेन उलयलें आनी मिनिस्टरानूय एक्सेप्ट केलां की आमी थंय जागो पळोवन नवें सबस्टेशनूय घालया म्हणून. आनी तें करपाक आमी मुखार सरतले. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी त्या दिसा स्पेशली सुभाष फडणवीसान स्वता त्रास घेवन प्रत्येक गांवांत गेले बद्दल ताचें हांव अभिनंदन करतां पॉवर डिपार्टमेंट नंतर. आनी अशें तुमी सगळ्यांनी अशें काम करपा खातीर आमकां प्रोत्साहन करचें अशें नमूद करता. देव बरें करूं. स्पीकर सर, मंत्री बाबान सगळे गोष्टी बऱ्यो सांगल्यो. तेच्या उत्तराक तेणें फक्त दिलात एस्टिमेट 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 अशे 7 दिल्या. हांवें ताका प्रश्न विचारलो बाबा टेंडर केन्ना जातलो ते उत्तर. नेक्स्ट मंथ आय विल सी इट ऑल फर्स्ट 4 वर्क्स विल बी टेंडर्ड. आनी ताचे फुडल्या एका म्हयन्यांत आमी वर्क ऑर्डर इश्यू करता. आनी इतलेंच न्हय, I assure that these works will start at the end of November or in the middle of November. Yes. Next. तुम्ही पळयतात GNH. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचामृता.